पॉइल सुवातेर सदांचे भाशेन मुखेल खबरो आयक्या मरे. स्मार्ट सिटी वाल्यांनी पणजे एक रस्त्या अजूनात लायल ना. दयानंद बांदोडकर मार्ग मोटायतो तो हुंडू लागले चाच पटोले. आप तेरा क्या होगा रे पणजेकारा. मुंबई से आया मेरा दोस्त, अरे वो याता जंगल जूस मांगने लगा. करांदो ओय मेल्याय रे. जाग जाय म्हज नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयल तुमकां. गोंयच्यो आनी सगळ्या जगाच्यो खबरो शाश्टी भाशेन हांव आतां पुराय खबरो आयकाय. वावरा वयताय कुराडी मानहां दारू. पणजे गांवां आपयल म्हाका रस्ते फोडूंक. मरे एक दीस सक्कां फुडें उठून पणजे बाजरां वटलाचे भितर सोलो. पातळ भाजी आनी पदरागे तरात पाव हातमो. तें गस्तान हायन च्या पीन भायर सत म्हळ्यार ते देख नासलो पणजे स्मार्ट सिटी मनशांनी वॉटला मुखारी रस्तो बंद करून होणपा लागले. सायबा बोगोश लोक सगळो वॉटलां भितर आसा आनी हे रस्तो बंद करून होणू लागले. तुमकां कोणा खबर आसल्या म्हाका एक सांगाई. हेंका कॉन्ट्रॅक्ट दितो माकड काळ्या नाकाचो तांबड्या बोंकाचो. जाली केस जनवारां पणजे गांवां सोडले रे. तें खंय माया 31 तारखेर डेडलायन दिल्या. 8 वर्सां ककरे ककन फुगड्यो गायले आनी आतां बोंकाक तांती पावत्री मेळत ते रस्ते बंद करून होडू लागले. राव रे इरमाऊ, हांय मरे थोडे दीस बारीकसाणीन पणजे एक कणशा तो आलना दोलना त्या शिमटान बांदलो बैल आस थिंगा सदां उबरावन ऑब्जर्व केले. तेजे सायडीर रस्तो आसतो देडे समन बेस्तच तेंचे बोंक खरजत म्हूण बंद करून दवरला. मागीर 10 दीस उपरांत तो बंद केलो. रस्त्या चोयन लोक मात होरपून चिंतना पळ म्हूण एक आटी उदका होडी आसलो तेजे धांकलो फातऱ्यो आसलो ते निकडायन साफ करूंक लागले आनी त्यो बरयल्यो हातऱ्यो भायर मान तेंचे ने हातऱ्यो गायल्यो. राव तोरी उरला. उपरांत तेच रस्त्या दुसऱ्या वदां रस्त्या मदें कातू आनी होडी मारूंक लागले. ते तूं मोठे प्लास्टिका पायप गायन पुरोयली. राव 500 स्कट तितल्या कांय जाल ना. ती दुसरी होडी पुरोयन जात थिंगा आसा. तेच रस्त्या त्या उदका होडये तेंकोन आनी तिसरी होडी मारली. सांता मारिया उकेले सेस्तां फाजेंदो. म्हणचे आंगे भाशेन तुम कितें करूं सोदताय रे. एक रस्त्या 3 होड्यो एस्सो नवलांक केन्नाय चोयल नाय हांयें. वयत थिंगसर रस्ते बंद कोताय होड्यो माताय. रस्ते बंद कोताय होड्यो माताय. पयलीं पूण एक रस्त्या एक होडी माताले. आतां 3 मारूं लागले. घरा कसो बाजरां गेलो मनीस पोत्तूं येता म्हळ्यार दारवंट्या मुखार रस्तो बंद करून होडी मारलो आसा. हांय मरे बेश्टें एक फावटी पणजे फेरी बोटीक उबो आसलो कडेन. तो व्हडमिशा पुलीस मामास तेका म्हणलें, पात्रांव खंयचोय रस्तो बंद कोतो जाल्यार लोकांकय मातशें पयलीं कळोवपा जाय न्हू. येश म्हणलो तेण धड तांबडे कोण नाका पुडयो फुलोयन म्हाका म्हणलें, लोकांक ते धडदिरांक पुलिसांक कळय न्हय. बापायल फाक चल्ल्या भाशी मेळट थंय रस्तो बंद करून फोडूंक लागताय. एक चोरा धरतलो जाल्ल्या पासून आमगेल जीप पोस्तर सांडून पांयान धांव मारून सोदपा पडटा. गांवचो सत्यानाश करून उडयला तांणी. म्हाका मरे तो सांगत ते भाशेन एक आटीन तेजे चुच दिसले. ते स्मार्ट सिटी अधिकारी बरे जाणाय. इत रस्ते एक पारा बंद करपा पुलीस माम कॅशेच दिचनाय म्हूण. इतलें कोन फाटीं तेणी एक रस्त्या फोडी मान पुरोयन वयल्यान दांबोर गायलो. एकदम बरें केलें. गायन जात थिंगा आसा 3 दिसांनी PWD वाली येयन आमकां तोच रस्तो फोडूंक लागले. तेका लागून हांय चालें. आरे पावण्या, हो पयरू फोडी मान पुरोयन दांबोर गायलो रस्तो 4 दिसांनी तूं आमकां फोडूंक लागला.
जाल्यार तो सांगत आपण PWD न्हू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांतलो ते स्मार्ट सिटी वाल्यान हांगे सगळे केबल डॅमेज करून उडयल्याय तेक लागून हिंगा लोकां लायट ना राव रे जाल्यार स्मार्ट सिटी मनीस आपणा जाय तें कोताय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपणा जाय तें कोताय वयल्या PWD मनीस आपणा जाय तें सगळे घाताय ये स्मार्ट सिटी काम बाले जमणे पोंदा तो सगळं मातमेन डॅमेज कोण काम कोताय जाल्यार या केस स्मार्ट सिटी बांधताय काय राव पासियन्स काढाय तरी पण तेणी मरे अजून तो लांब पणजे दयानंद बांदोडकर मार्गात लायल ना एक पावटी तो फोंडू लागल्या गब्बर सिंगा भाशेन चाच पटोले आप तेरा क्या होगा रे पणजेकारा तूक मरे हांव एक पारकोण घाता तू चीज बडी ये मस्त मस्त ती तुम्ही सांगायल्यार वाटता गोस्त 2-3 म्हयने पयलीं उस्के आनी कोंती काडपा लागलोले नेये केदो येतोले म्हूण निमण सदांचे भाशेन केट कोन्न सारकें करेजमान दिसांनी भायर सरलें तेज बुकींग केलो म्हयनोभर पयलीं जाल्यार तो फातर पिया तूं घाबरुती उगार बगेन घराक येयल शिंजे बुधवारा मरे सदां करेजमान दिसान पिराजीत करूं जाय मुको अपमाना ते दुस्तेणी न्यायाळ मु हांवें बेस्त त्या कारब्या गुड्डी उगवली तेज मरे बरो वास भायर सरलो आनी ते वासान शेजऱ्या रावता तित्यो घरां भितर सोनी जालें तुगे उराक येयलें कितें रे म्हूण हांवें म्हळें वय तित्यो बी नाका हें करेजमान दीस न्हू तेका लागून करेजमान जातरी हांव कमेस कोतलो आनी तें हाळें तें उराक बरें ना जाल्यार कितें कोतलो म्हूण तेणी विचारलें देखून एक बाटली हांव घेवन वयतां चॅक करपाक येश म्हूण तो बाटली घेवन वयता म्हज्या तोंडाक केसर चेलो रे कोत्तो कितें करेजमान दीस न्हू थोडी खबर काडल्या तें उराक मरे गोंयाकू न्हू जायत्या गांवांत मेळटा वयता थिंगसो सगल्या तेका आर्राक मोटाय तें पयलीं आफ्रिका सुदान म्हूण त्या गांवांत चोरी काडूंक लागलोले कित्याक तें थिंग इलिगल आसलो खूंय दुसरें मरे तें चडशे आरबी गांवांत मेळटालें सिरिया इराक इज्रायल आनी पाकिस्तान गांवां आनी लेबनान म्हूण त्या देशांत तें नॅशनल ड्रिंक खूंय त्या गांवांत तें चडशें हाजूर ना जाल्यार जांबळां काडटाले आराखूय 2 भाशे आसता एक बटाबिया आराक मोठें दया उदका कलर आसता आनी दुसरें मोठें श्रीलंकन आराक आनी तेक चोयल्या ब्रावन कलरा राम असो दिसता श्रीलंकन आराक मोठें उशीर आसा काटाय खूंय फिलिपायन्स आनी सोरभोंवतणी गांवांनी आराक माड्डा सुरेचें नाजाल्यार तांदळां कोताय खूंय इंडिये खूंयचे वाटेन पावल तें बरी खबर मेळना गोंयान तेका आर्राक न्हू उर्राक मोटाय आनी तेज नांव गेल्या पिवपी गोंयकार आसाय ते भितरल्यान मुरगोटन खुशाल जाताय गोंयची उराक काजू काटाय पयलीं टेस्ट वाडो जाय म्हूण काजू माडोवन तेजी रोस काटाय आनी रोस काण जातरी ते मोड्डिल्ल्यो काजू एकठांय करून राजवा बांदून वयल्या मोठे हातोर दवरताय मागीर निसरोन तेज रोस तेका निरो मोटाय आवय केसर चेळ रे कोत्तो कितें करेजमान दीस मागीर पितलो तेजेत तो पयलो रोसू माते आयदोणां बोन थोडे दीस आमटावूं दवरताय मॉडर्न गोंयकारांक कोंकायनी बरी कळना तेका लागून इंग्लीश भाशेन सांगता तेका फर्मेंटेशन प्रोसेस म्हणटाय थोड्या दिसान तो रोस मागीर एक फेणी करपा बाटये बोन शिजयताय आनी तेज उब येत ती पायपलांतल्यान दुसरे वाटेन वचोन थंड जावपा उदकां बुडयलो मडक्यां जोटा आनी तेका आमी उराक म्हणटाय राव तेंच उराक पोत्तें घालून आनको शिजयल्या तेका मागीर आमी काजू फेणी म्हणटाय गेल त्या वर्साकू इस्टर जायन मुंबय से आया मेरा दोस्त तो पयलींचे पावटी गोवा घुमने आया था एक मडगांव स्टेशनाचेर हाडूंक गेलो वो ट्रेनी वयर देंवता म्हाका म्हणूं लागलो आय वॉन्ट टू हॅव जंगल ज्यूस म्हणून हांव राना पळोव तेणे एक्सप्लेन कोनाका म्हाका मागीर कळ्ळें हे देख नासलो मॉडर्न भुरग्यांक आपुरबाये उराक जंगल ज्यूस म्हणटाय म्हूण
पावणो घराक येईल म्हणून मगे घरा फावतल्यो 2 बाटल्यो बोन आईन मेजार दवरल्यो. चिंतिले एक गोंयचे शुद्ध उराक टेस्ट करून दितो म्हळ्यार हेण मस्त हे म्हणून धोडती बाटली माय दोंकिली ते बरें आसा. एक कितू हावपा जाय रे. कितले हायले आनी आसता खंयतालो. तेणी 2 मोठे रेशाद बांगडे, 2 डझन चिकन लॉलीपॉप, 1 तांदुरी चिकन, मिक्स फ्राईड राईस आणि 1.5 पाकीट काजू बिहायन. तरी पूण चयल्या 5 दीस बुक्यान उपास आस दिसतालो. म्हाका मरे सिंती धुना व उराक दोंकीत आसतना डायरेक्ट फेना पोंदा बसोन आसलो मू. थोडे वक्तान वो शाहरुख खानागे डायलॉग मान नाचों लागलो आणि मागीर तेगे सारकें चण येतरी वो उराका ग्लास माथ्यार दवरून हात सोण नाचों लागलो. हांवें देसेंत काय इल्लें गेलो कामा हेगे नाच थंय मुगे तकली घुंवपा लागोली. एश को न्हिदो वचोन दुसरे दिसा उठोन ते मुंबयच्या पावण्या पोत्ताना मो हांव तेक सोदीत तिम्मांगे घरा भितर सरल्या देरा कडेन. तिव रागान तांबडो जायन 5-6 माता मेळ्ळो. हाय म्हणटा तिव कितें जालें. हेणे त्या पावण्या वखडे बोट दाखयन मुखोय चालें. वा खूंय सांपडलो तुका. बोंबोय मेळलो. परतो पार्सल कोण धाड तेका म्हणून लागलो. तिव कितें जालें. कितें जालें तुगे तिमायन 3 पावटी कायल बो चेरीस भाजून दिले तेका. तोरी पूण चोयल्या तेका भुक्के नास दिसोता. वो हात ते भाशेन एक हात चाक मुगे म्हयन्याचेर सांकोटा काबार कोन उडयतलो. मरे भितर तेज बरे चल या म्हूण सांगोंक गेल्या ते पावण्यान तिमायक बोट दाखयन म्हळें तुमची तिमाय किती सुंदर वाटतो. तेश म्हणाका तिमायन कायल उबान आनी चेरीस भाजून आठमुखूच नावसपा लागोली. एशें तांबडो जायन बॉल्कोन बसून आसलो तितून रागान धेंगसो गेलो खबरदार म्हणून. कितें कोत्ताय रे बाबा. एश केल्या पोत्त बोंबय पावताय. बरें रे दुसरे मंगळारा मेळ्या. ओ गरम गायकार आनी बेजार जायना पयलीं सोंपयत मुगे काणयो. मोग आसूं. दिस इज लांप्याव सायनिंग आउट म्हळ्यार आउट.